ती आमची विठ्ठल रखुमाई हें स्कूल प्रायमरी स्कूल म्हणजे गोंयांतलें सगळ्यात व्हडलें प्रायमरी स्कूल. ज्या स्कुलान मोर दॅन 300 भुरगीं आसा मराठी शाळेंत. खंयची? विठ्ठलापूर म्हणटा थंयसर कारापूर सरवळ पंचायतीन. आनी ही शाळा बरी चलपाक जाय आनी म्हणून आमच्या गोंय सरकारान हालीं तांकां नवी बिल्डींग दिल्ली आहा. हे बिल्डिंगेन खंय तरी बारीक सारीक अशी त्रुटी आहा. म्हणजे पावस भितर येता जाल्यार खंय तरी भुरग्यांक अनसेफ कंडिशनां आसा अशें पळोवपाक हांव मुद्दाम येवन गेल्लो थंयसर. स्कूल मॅनेजमेंट कमिटीन म्हाका आपयल्लो आनी तें करता आसतना पळयता आसतना मिड डे मील ही क्वॉलिटी कशी येता हें बी चॅक करपा लागून हांव गेलो आनी ऑब्जर्व केलें की थोडेशे मिड डे मील जे येता ते सुदारणा करपाक जाय. आनी त्या उद्देशान हांवें प्रिंसिपल जी आसा तिका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा. रिटर्न इन्स्ट्रक्शन त्या सप्लायराक धाड आनी ही क्वॉलिटी सुदारून घ्या. क्वालिटी म्हणजे क्वॉलिटी म्हणजे आतां पुलाव आयज तांणी धाडलेलो पुलावाचे जे तांदूळ वापरतात ते बरे आसपाक जाय. ते बरे भशेन शिजलेले आसपाक जाय आनी बाकीचे इनग्रेडियंट्स भितर जे आसता वेजिटेबल आसता खूब वेजिटेबल ते आसपाक जाय. ते भितर कमी आसले. पण हें सगळें हांवेनूच एकट्यानूच न्हू ते स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी आहा स्वता प्रिंसिपल आसली ती तेंच्यांनी सुद्दां ऑब्जर्व केलें. ही क्वॉलिटी सुदारपाची खंय तरी गरज आसा. सो आयज जे मिड डे मील आसले ती क्वॉलिटी वायज तितली बरी नासली म्हणटा तुमी? बरी नासली अशें न्हू क्वॉलिटी बरी आसली पण इट वॉज हाफ कूक अशें म्हणूं शकता. प्लस एडिशनल जे इनग्रेडियंट्स भितर आसपाक जाय. आतां पुलाव म्हणटकूच भितर कुक्ड वेजिटेबल आसपाक जाय ते वेजिटेबल कमी आसले किंवा तो जो रायस जो कूक करपाक जाय तो कूक जावंक नासलो. अशे तरेचे भितर थोडे लॅकिंग्स आसले.